नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। ताळगांव पंचायतीचेर बाबुशाचेच वर्चस्व। 11 प्रभागात बाबुश समर्थक पॅनलाचेच उमेदवार आयले वेंचून। पणजे केन्नाच सोडचो ना, कांय जाणांची सपनां ही सपनांच उरतली म्हणटा पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबुश मोन्सेरात। म्हापशेच्या जागृत श्री बोडगेश्वराच्या देवळांत परतून एक फावट चोरी। 2 फंडपेटी फोडून वट्ट 10 ते 12 लाख उखल्ले। दाबोळे विमानतळाचेर बॉम्ब दवरिल्ल्याची अफवा। बॉम्ब ना मात हॅक्स ईमेल करप्याचो सोद सुरू। दिव्यांग आनी 85 वर्सां वयल्या जाणटेल्या खातीरच्या मतदान प्रक्रियेक सुरवात। 3 मे मेरेन चलतली घरबसल्या मतदानाची मोहीम। गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेच्या रिंगणात 16तले 4 उमेदवार गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले जाल्यार 6 उमेदवार करोडपती। एडीआरचे गोंय राज्याचे समन्वयक भास्कर आसोळडेकराची म्हायती। आनी आतां खबरो विस्तारांत। ताळगांव पंचायतीचेर मंत्री बाबुश मोन्सेरातान आपले वर्चस्व कायम राखले। बाबुश समर्थक पॅनलाचे 11 उमेदवार वेंचून आयले। ह्या नादी बाबुश मोन्सेरात पॅनलाचे 4 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले, जाल्यार सोमारा बाबुशाच्याच पॅनलाचे 7 उमेदवार वेंचून आयले। ह्या आदी सिद्धी केरकार, एस्टेला डिसोजा, सागर बांदेकार तशेंच सिडीन बर्रेटो हे बिनविरोध वेंचून आयिल्ले। आयतारा 7 प्रभागा खातीर एकूण 69% मतदान जाल्ले। सोमारा जाल्ले मतमेजणे उपरांत सगळेच निकाल स्पश्ट जाले। प्रभाग क्रमांक 2 आग्नेल डिकुन्ना, प्रभाग क्रमांक 3 हेलेना परेरा, प्रभाग क्रमांक 4 रतिका रवींद्र गावस, प्रभाग क्रमांक 5 उशांत काणकोणकर, प्रभाग क्रमांक 7 जानू रुजारियो, प्रभाग क्रमांक 8 मारिया फर्नांडस, प्रभाग क्रमांक 9 संजना दिवकार वेंचून आयल्या। I thank our dear voters from Talegaon for having full faith in me, and I would like to tell them that I will never let them down. Let us not mix this election with that election. वारे अशी बीजेपीचे आहात, so let us not म्हणजे आमच्या एका लागून जे बी वारे सुभाचे हात पडले काय असं असतं की थोडीकडे असतं की लोक टर्न अप जायना। We will try to get the maximum lead as far as Talegaon constituency. I thank you all for all your support and all, and I thank our people of Talegaon for reposing their faith in us. Roads were like that because of the sewage connection, and then there are few water issues. So that also CM has assured that he will help us. And as for Panchayat, we will continue to do whatever work we can through the Panchayat. So we have the support of the government plus our Panchayat. Couldn't say like sewage was I'm not interested in answering. I'm not interested in answering any of those questions. If some locals tell you that there are issues, those are the ones we will address, not the opposition. the market also is a main issue. Yes, so market it's not an issue. We have promised the market, but it is delayed because of a few reasons. Because of the land, there are few issues, like genuine issues. That's why it's not being able to happen. So once that is cleared, we will do that. Okay. So very soon, Talegaon will get new market. Yeah, soon enough. As and when everything is sorted out, it will happen. फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही सराक मॅडमीक आनी आमच्या लोकांक थँक्यू म्हणटा। आमकां चान्स दिलो की आमी वर्करूच आशिल्ले, पूण सरान आमकां चान्स करून आज पंच केले म्हणून एक्सपेक्टेशन विनिंगूच आशिल्ले। बाबुश मोन्सेरात पॅनलचे सगळे उमेदवार जिखलेले आसा आनी अपोजिशनाचो एकूय उमेदवार येवंक ना। बाबुश मोन्सेरातान 7 वॉर्डान जे आपले कॅन्डिडेट घातलेले 7च्या वॉर्डातले कॅन्डिडेट जिखलेले आसा। सुरवात जाल्लेली आग्नेलबाब डिकुन्ना कडसून, मागीर हेलिना परेरा जिखून येयली, त्याच्या उपरांत रतिका गवस येयली, उशांत काणकोणकर येयलो आनी आतां जानू
रोजारियो जे 1101 मतांनी येयले, त्याच्या उपरांत जे बाकीचे 2 कॅन्डिडेट्स आसा ते जिखून येयलेले आसा, संजना दिवकर आनी एक कॅन्डिडेट ती जिखून येयलेली आसा. अशें करून जे 7 वॉर्डांनी कॅन्डिडेट घातले ते 7 वॉर्डांनी बाबूश मोन्सेरात पॅनलचे कॅन्डिडेट जिखून येयलेले आसा आणि हांगासर क्लीन स्वीप मेळिल्ली आसा. बाबूश मोन्सेरात पॅनलाक इलेक्शनाच्या पयलीं 4 उमेदवार त्यांचे बिनविरोध येयल्ले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. माझ्या वांगडा कॅमेरा पर्सन हर्ष नायकर सोबत हांव विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून. पणजे आपूण केन्नाच सोडचो ना. कोणें कितलीं सपनां पळयलीं जाल्यार ती काय पुराय जावपाची ना. आपल्याक पक्षाचेर विश्वास आसा. जाचे कडेन लोक आसात ताचीच पक्षात किंमत आसा. पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता. ताळगांव पंचायतीचेर जैत मेळिल्ल्या उपरांत बाबूश उलयतालो. सो तुम्ही सध्या पणजे आहा, तालिगांव इज तुमचें बेस्ट टर्न कशें, जे अजून अबाधित आसा, कोण हालोवंक शकलो ना. सो परतो बाबूस तालिगांव बी येवपाक शकता. अरे तालिगांव आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा न्हू, आसाच, बट तुम्ही येवप म्हणजे एक डिफरन्स जाता न्ही. पणजे म्हणून केन्ना सोडपाचो ना हांव. सो पणजे केन्ना सोडपाचें ना. कितेंय जालें तरी कोणूय कितेंय सपनां तेजी सपनांच उरतलीं. इतलें म्हाजें पुराय जावपा ना तुमी आसतना. सपनां तेन्ना ना, तेंची सपनांच उरतलीं. कितेंय फाल्यां जालें सुद्दां जाल्यार बाबूश बीजेपीन समजा वेगळो विचार केलो, कितेंय जालो तरी पणजे म्हणटा तो बाबूशूच आसतलो. पळय इम्पॉर्टंट म्हणटा तें म्हाका फूल म्हाका पार्टीचेर बावार्थ आहा. ओके कित्याक हांवें पार्टीचे विरुद्ध केन्ना काम करूंक ना. आय ऑलवेज स्टक. हांव जर खंयच्या पार्टीन आहात एंड एट दॅट टायम वेन एवर आय एम देर आय हॅव ऑलवेज बीन विथ द पार्टी. सो आय डोंट लूक एट इट इन एनी वे. सी इलेक्शन केन्ना येता आनी 3 वर्सांनी आहा ते कोण नाचता बी आहा 3 वर्सांनी मेळुया वचत ते पार्टीन लोन सांगलें 2027 मेळुया. खंय आसूं पूण मेवतलेच. नो दॅट इज नॉट प्रॉब्लम. हांव आसतलो थिंगा. बाबूशाक पार्टी लागना. ना पार्टी लागता. आय एम बिहाइंड दॅट इज सेकंडरी. बट बाबूशाची मेन बेस कितें लोक आपल्या वांगडा आसा आनी हें तुमी आतां परत सिद्ध केला. अरे लोकांक आहल्यारूच तुका पार्टी तिकेट दिवपाचें आहा न्हू. नाल्यार पार्टी विचारिना. पार्टी खंय विचारपाचें आहा. सो तुमच्या वांगडा लोक आसा. नो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बेसिकली न्हू. पळय तुजें हें बेस कितें आहा. पार्टी स्वता तुजी बेस पळयता. तुजे बेस ही परपणे तुका तुजी हें उंचाई पळयता ते. सो बाबूशाची बेस हालूंक ना ते दाखोवन केन्ना हालची ना. हांव आसा सोडपण हालचें ना. फोंड्या सांताक्रूज वाठारांत मामानूच भाच्याचो खून करपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मामा कृष्णा सदाशिव नायक हाणें ताचो 42 वर्सां पिरायेचो भाचो अविनाश धनंजय नायक हाचो आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून केलो. सोऱ्याच्या नशेंत झगडी जाल्या उपरांत मामान भाच्याच्या तकलेर चिरो घालून हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासा वेळार कळ्ळें. ह्या विशींचो फुडलो तपास पुलीस करतात. सध्या मी असं फोंडेच्या सांताक्रूज वाठारात जंय राती मध्यानराती अविनाश धनंजय नायक पिराय 42 वर्सां ताचोच मामा कृष्णा सदाशिव नायक पिराय 67 वर्सां हाणें तकलेर चिऱ्याचो फातर घालून खून केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे अविनाश आनी ताचो मामा कृष्णा एकाच घरान रावताले, पार्टिशन करून रावताले. अविनाश जो आसा तो आंकवार आशिल्लो आनी खंय तरी सेल्समॅन म्हणून कामाक वतालो. सो ताचो मामा आनी अविनाश दोगांकूय सोऱ्याचें व्यसन आशिल्लें आनी तेंचे मदीं कसले तरी गजाली वयल्यान पयलींच्यान वायटपण चालू आशिल्लें. सदांच गाडयांचो शिवर जातालो अशें थळावे लोक आमकां सांगतात. सो राती मध्यानराती तेंच्या मदीं परत एक फावट वाद उप्रासलो आनी ते वादाचे तिडकी भितर सोऱ्याच्या गुळे भितर हो कृष्णा जो आसा ताणें आपलो भाचो अविनाश हाचे तकलेर चिरो घालून ताचो खून केल्लो आसा. आज दनपारां ही गजाल उक्ताडार आयली. त्या उपरांत पुलिसांनी दुबावीत कृष्णा जो आसा ताका ताब्यांत घेतला. हांगा फॉरेन्सीक टीम आयिल्ली आसा. पुलिसांचें पथक पावलां पुरावे गोळा करपाचें काम चालू आसा आनी आतां बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडपाची तयारी चालू आसा.
गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. म्हापशेच्या जागृत श्री बोडगेश्वराच्या देवळांत परत एक फावट चोरी जाली. सुरक्षा रक्षकाक धमकावन ताका बांदून कुडीत बंद दवरले आनी 4 अनवळख्या चोरांनी देवळाच्यो 2 फंडपेटयो फोडल्यो. ही घडणूक रातच्या सुमार 2 वरांचेर घडली. हो सगळो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जालो. सुमार 10 ते 12 लाख चोरयेक गेल्ल्याचें कळटा. ह्याच देवळांत 2 म्हयन्या आदीं पादुकांची पेटी चोरांनी फोडिल्ली आनी दोगा दुबावितांक अटकूय केल्ली. फेब्रुवारीच्या 28वेर म्हापशेच्या फामाद श्री बोडगेश्वर देवाच्या पादुकांची पेटी चोरांनी फोडिल्ली. सुरक्षा रक्षक देवळात न्हिदिल्ल्याचो फायदो घेवन बडयेच्या मजतीन काचेची पेटी फोडून पेटीत आशिल्ली रोकड घेवन चोरांनी पळ काडिल्लो. मात ह्या प्रकरणात म्हापशे पुलिसांनी कांय वरां भितरूच दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतिल्ले. आता सुमार 2 म्हयन्यांनी परत एक फावट ह्याच देवळात चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. रातच्या सुमार 2 वरांचेर 4 अनवळख्या चोरांनी सुरक्षा रक्षकाक धमकावन ताका बांदून दवरले आनी 2 फंड पेटयेंतले सुमार 10 ते 12 लाख रुपया फारायले. म्हापशा पुलीस ह्या चोरयेचो फुडलो तपास करतात. कळ्ळें की देवस्थान 2 फंडपेटी फोडलेले आसा. आमचो सेक्युरिटी गार्ड आसलो पळय ताका धरलो, ताका बांदलो आनी ताका थंय हें केलो. 2 जाण म्हणटा पळय थंय सेक्युरिटी गार्डा कडेन आसले आनी 2 जाण खंय हांगा आसले म्हणजे CCTV कॅमेरान दिसता ते. पण म्हाका दिसता हो इन्सिडेंट जो जाला आहा तो प्रोफेशनल चोर ते, अशे सादे चोर न्हू. कित्याक तेंच्यांनी इन्स्ट्रुमेंट हाडल्या, तेंच्यांनी इवन लॉकां आसा ती तोडून आपण हूक तोडलेले आसा. चवशी दोनूय हेका पळयल्यार लॉकां तशीच इंटेक आहा, हूक काडलेले आसा. फाटलेय तशेंच तेंच्यांनी फंडपेटीचे हे फोडलेले आसा. मागीर तेंच्यांनी प्री प्लॅन आसतलो म्हणजे कमीत कमी 8 दीस येवन तेंच्यांनी सगळ्यांनी निरीक्षण केल्लेलें आसा आनी तेंच्यांनी एक वेवस्थीत म्हणजे सेक्युरिटी गार्ड थंय न्हिदता तो सुद्दां तांकां खबर आहा. 2 मनीस खंय ते थंय गेले सेक्युरिटी गार्डा कडेन बसलेले, 2 जाण खंय हांगा आसलेले. तेंच्यांनी हें काम करून तेंच्यांनी पयशे घेवन गेले. 12-1 लाख 10-12 अप्रॉक्सिमेटली आसूंक शकता. ते तशेंच आसता म्हणजे आमी 4 म्हयन्यांनी फोडटा. कितल्यांक जालो राती? ह्याच्या प्रमाणे CCTV प्रमाणे तो 9 जालो. कितली फंडपेटी फोडलेली आहा? कितल्यो फंडपेटी? 2 फंडपेटी, ही एक आनी फाटली. सो दोन्ही फंडपेटीतले पयशे मेळून एक 12 लाख. 12 लाख जावपूच जाय. CCTV बी आसा? हय CCTV. कितें तेच्या पुलिसांनी बी कितें फुटेज बी? हय येला फुटेज येला पुलिसांनी. तितून कितें डिटेक्ट बी जालो म्हणजे तेंच्यांनी खंय बुरको वाचलो. कितले लोक आसले ते? 4 जाण आसले. 2 जाण हांगा आसलेले आनी 2 जाण सेक्युरिटीक घेवन आसले. ते सेक्युरिटी धांवात बोवाळ करीत म्हणून तांकां 2 जाण थंय बसले. आतां आमी व्हेरीफाय करता. सेक्युरिटी आसलो तर? सेक्युरिटी आसतात आमचो. सेक्युरिटी आसता. सेक्युरिटी चालूच आसता. सेक्युरिटी रातचो आसता. 7 ते सकाळचो 7 पर्यंत आसता. ताका मारलो सेक्युरिटीक आनी मागीर बांदलो. म्हापशेचे फामाद आणि जागृत बोडगेश्वर देवळात चोरयेचो प्रकरण घडलें. काल रातच्या 2 ते 2:15 ह्या वरांचेर काही 4 जाण चोर देवळान शिरून देवळात जी 2 फंडपेटी आसा ती दोन्ही फंडपेटी फोडून तातूंतले काही पयशे चोरलेले आसा. जो सेक्युरिटी आशिल्लो देवळांतलो तो देवळान भितर न्हिदलेलो आनी ह्या 4 जाणां भितरल्या 2 जाणांनी त्या सेक्युरिटीक मारलो आनी बांदून घातलो. त्यानंतर जे बाकीचे 2 चोर आशिल्ले तेंच्यांनी देवळांतली फाटली आनी फुडली अशी जे 2 फंडपेटी आसा तेतूंतले जी रक्कम आसा ती चोरली. म्हापसा पुलीस देवळान पावतकच तांच्यांनी CCTV कॅमेरा जे आसात ते पयली आनी ज्यो काही फुटेज ज्यो आसात त्यो चवकशी खातीर व्हेल्ल्यो आसा आनी ह्या सगळ्याचेर म्हापसा पुलीस तपास करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. दाबोळी विमानतळाचो स्फोट करपी बॉम्ब प्लांट केला असो धमकी दिवपी एक ईमेल सोमारा विमानतळ अधिकाऱ्यांनी आयलो. हाका लागून विमानतळाचेर सोमतीच सुरक्षा यंत्रणा चोख केल्ल्याचे चित्र दिश्टीक पडले. जाल्यार बॉम्ब खंय आसा ताचो सोदूय सुरू जालो. उपरांत तो ईमेल हॉक्स आशिल्ल्याचे कळ्ळें. दाबोळी विमानतळाचेर स्फोट करपी बॉम्ब प्लांट केला असो हॉक्स ईमेल दाबोळी विमानतळ प्रशासनाक सोमार आयलो आनी विमानतळ प्रशासनाचेर आकांत आयलो अशें चित्र सोमारा पळोवपाक मेळ्ळें. बॉम्ब खंय दवरला ताचो सोद सकाळच्यान सुरू जालो. सुमार 100 वास्को पुलीस, CISF, ATS, उजो पालोवपी दळाचे जवान तशेंच हेर सुरक्षा यंत्रणेन बॉम्ब सकाळच्यान सोदताले.
मात उपरांत बॉम्ब ना अशें कळ्ळें. इतले मजगतीं हॉक्स ईमेल धाडपी गुन्यांवकाराचो सोद पुलीस करतात. दाबोळी सयत हेर कांय विमानतळाचेर लेगीत अशा पद्दतीचो हॉक्स ईमेल धाडिल्ल्याची म्हायती ह्या वेळार मेळ्ळ्या. And we have alerted our security agencies and our airlines, and we are taking necessary action on this. As of now, there is no panic, and our operations are normal. Any flights being diverted or anything? Just you're in the process of verifying. Yes, sir. We are doing our general additional security checks. These things we are implementing. Thank you, sir. शुभम तिळोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मतदानाक अजून कळाव आसलो तरी लेगीत दिव्यांग आणि 85 वर्सां वयल्या जाणटेल्यांक मतदानाची सुविधा तांच्या घरामेरेन उपलब्ध करून दिल्या. बॅलेट पेपरा वरवीं मतदानाची मोहीम 3 मे मेरेन सुरू आसतली. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर घर बसल्या मतदान घेवपाचे मोहिमेक सोमारच्यान सुरवात जाल्या. हे सुविधेचो लाव घेत सोमारा वास्कोच्या 85 वर्सां पिरायेच्या वामन नायक तशेंच दिवचल वाठारांतल्या 82 जाणट्यांनी तर 48 दिव्यांग मेळून 130 मतदारांचे घरा वचून बॅलेट पेपरा वरवीं मतदान जालें. ताचे बरें दिसता. पयले पण आनी केल्ले मी तशें बी. पण मदीं जेन्ना पोलिंग स्टेशनार तूं कसो वयतालो? हेनी वचत सायकली. व्हीलचॅर. आतां तशें ना न्हू. वयले काळान बरें दिसता. म्हणजे तूं आयज वोटींग केलें बॅलेट पेपराचेर, म्हणजे तुका तसो कितें त्रास बी कितें तेंच्या कडल्यान? तशें नासता. बरें केलें धाडलें. म्हणजे अशेंच सगळें हें करचें अशें तुका दिसता? तशें त्रास ना न्हू अशें जायना. हरशीं जाल्यार तूं वोटींग करताच. म्हणजे हें पयलीं केलां तें फक्त व्हीलचॅर वचोन पोलीस स्टेशनाचेर वचोन केलां. आनी वता आतां गरज ना. आतां तुमी येता म्हणून जाता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेच्या खातीर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतल्यान 16 उमेदवार रिंगणात देवल्यात. 8वी पास धरून पदवीधर उमेदवार ह्या फावट वेंचणूक लढयतात. गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ले 4 उमेदवार आसात जाल्यार 6 करोडपती उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात आशिल्ल्याची माहिती एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सचे गोंय राज्याचे समन्वयक भास्कर आसोल्डेकर हाणें पत्रकार परिशदेंत दिली. Election 2024 for Goa, comprising of North Goa constituency and South Goa constituency, had a total of 16 candidates, comprising of various cross sections and various strata, and from a few hundred crores till about a few lakhs, under 1 crore, we have candidates. We also have candidates who are 8th pass, 10th pass, 12th pass, a few graduates, few professionals, few postgraduates. Parties like BJP, Congress, Revolutionary Goan Party have candidates both for North Goa as well as for South Goa. But there are independents, and I think there are 3 to 4 each in both the constituencies, and both the constituencies have 8 candidates each. Almost we had 9 and 7, 16 this time, 16 candidates, but last time we had just 13 candidates in 2019. There has been an increase in number of voters by almost about 28,000 votes, and come 7th of May, and we are going to have almost 1,100 polling booths which will be active, and more than 1,000 polling booth officers or clerks or supervisors manning those polling booths. This time we have 4 candidates with criminal cases. 4 out of 16 makes it to 25%, and out of that 1 candidate is having also serious crimes, which is just about 6%, 1 out of 16. We have a few Karodpati candidates also, 6 of them out of 16, making it to about 38-39%. And average assets become close to 87 crores thanks to majorly 1 candidate who has a little more than this thing, but it is, I think, coming through generations rather than
something which has been built up by that candidate herself. इंडिया अलायन्साची मंगळारा फोंड्या जाहीर सभा जावपाची आसा. ह्या फावट मतदार भाजपाक विरोधक म्हणून बसयतले जाल्यार इंडिया अलायन्साक लोकसभा वेंचणुकेत वेंचून दितले असो विश्वास ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे तशेंच हेर मानेस्तांनी व्यक्त केला. लोकसभा तिगोवपाक इंडिया अलायन्साच्या उमेदवारांक वेंचून दियात असो उलो ह्या वेळार इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी गोंयच्या मतदारांक मारला. जर आमची डेमोक्रेसी आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार डेमोक्रेसीन विरोधक हो महत्वाचो आसता. कारण जर सत्ताधारी पक्ष कितेंय जर चुको करता जाल्यार विरोधकान त्यो चुको ताच्या नदरे मुखार हाडपा जाय आनी कितें चुकता जाल्यार तें सुदारपा जाय. आमकां खात्री आसा की ह्या फावट इंडिया अलायन्साची सरकार आमी देशान घडयतले आनी आमी बीजेपीक बरे विरोधक म्हणून वागयतले हें बीन आमकां खबर आसा. फाल्यां तुमी फोंडेच्या सगळ्या मतदारांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावचे आणि जी एक फटींगपणाची आज पसरता पळय भाजप ते भाजपाच्या विरोधान फाल्यां आवाज उठोवपाची एक गरज आसा. आमच्या कॅन्डिडेट कॅप्टन गिरियाटो खूब पद्दतीन टार्गेट करता. कितें ताचें उलोवप आसा हें ट्विस्ट करता आनी ट्विस्ट करून एक खंय तरी एक वातावरण बिगडपाचें यत्न हांचे कडल्यान चल्ला. हें चल्लां इतक्याच लागून की तांकां इंडिया अलायन्साची ताकद पळोवन जे एकजूट जाल्या ते पळोवन तेंच्या मनात प्रचंड भंय निर्माण जाला. तांकां दिसपा लागला की गोंयचे हे दोनी उत्तर गोंय लोकसभा आनी दक्षिण लोकसभा हे दोनी सीट तांचे कडल्यान गेल्या हें तांकां आतां सर्वेंतल्यान आनी तांच्या कार्यकर्त्यां मार्फत सुद्दां तांकां समजुपाक लागला. तेंचेच कार्यकर्ते तांकां सांगपाक लागल्या की हे दोनी सीट हे भाजपा हरता आनी हांगा दोनी कडेन इंडिया अलायन्साचो उमेदवार जिखून येता. शिवोले वेलनेस फार्मासी कडेन आयतारा एका रशियन जोडप्यान सोऱ्याच्या गोवळेत धुमाकोळ घातलो. सोऱ्याच्या नशेन आशिल्ल्यान हाताक मेळिल्ल्यो वस्तू रशियनांनी लोकांचेर शेवटुपाक सुरवात केली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच हणजूण पुलीस घडणूक थळाचेर पावले आनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. उपरांत हणजूण पुलिशेन ह्या रशियन जोडप्याक तांच्या रुमांत व्हरून सोडले. एज अ हेल्प केल्ले तर रावया पण ती गाणी सॉंग रावली म्हाका गाणी म्हटलें कित्याक हांवें म्हटलें तुका हेल्प जाय चलया म्हटली चल हेल्प करूया पुलिसांक हेल्प करूया जावं हांगासर पडोन आसली हय पडलो आसलो तो ओडो जा एम्बुलन्स येना फुडें तेंचे चॅक केलें हात लावंक दिना जाली एम्बुलन्स पुलिसांकूय हात लावंक ट्रॉली हाडली एम्बुलन्सीची ट्रॉली हाडली ट्रॉलीक खट मारली ट्रॉलीक खट मारना फुडें म्हाका कळ्ळें की बाबा की हो ओडो जा म्हणून आनी म्हणटा प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरया हांवें म्हटलें क्लोजस्ट प्रायवेट हॉस्पिटलान व्हरता म्हणटा ती मरपाची तो कोणी आसूं तो सो म्हणलें क्लोज हॉस्पिटला शिवलिम हेल्थ सेंटर आहा म्हणलें त्या हेल्थ सेंटरान ताका व्हर आनी ताका म्हणलें चॅकअप कर आनी फुडें कितें प्रोसिजर कर कित्याक एज पर एम्बुलन्स गायडलायन घातलो भितर आमची जबाबदारी जाली न्हू आमची जबाबदारी जाली कित्याक बाबा त्या एम्बुलन्सान घातलो आनी येलो पूण ती आयकना. काल शिवोले वाठारांत रातच्या 12:30-1 ह्या वराचेर एक रशियन कपल नशेन धुंद आसतना तेंच्यांनी वेलनेस फार्मसी कडेन एक बोवाळ घातलो. ती नशेन इतली आशिल्ली इतली धुंद नशेन आशिल्ली की तांकां ती कितें करतात हाचो तांकां कांयच खबर नाशिल्ली. हो बोवाळ जो आसलो तो स्थानीक लोकांच्या कानार पडटकच थंयसर लोकांची गर्दी जाली. जो रशियन कपल आशिल्लो तो ज्या आपल्या हातीक जे कितें वस्तू मेळटा ती लोकांचेर शेवटून मारतालो. तो इतलो नशेन आसलो की तो त्या वेलनेस फार्मसीच्या थंय दारारूच न्हिदलो. जेन्ना लोकांनी ताका मदतीचो हात दिलो तेन्ना त्या रशियन कपलांनी तेंचो ती मदत नाकारली. स्थानीक लोकांनी अंजुणचे पुलिसांक कळयलें.
जेन्ना अंजूरचे पुलीस तांकां मदती खातीर येयले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमी तुमकां तुमच्या रुमार व्हरून पावयता, जाल्यार तेंच्यांनी जे रशियन कपल आसा ते पुलिसांचेर मारहाण करपाची सुरवात केली. थंयसर जे अंजुना पुलीस असले तेंच्यांनी 108 एम्ब्युलन्स आपयली त्या मदती खातीर तांकां लागच्या PHCत किंवा एका प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां तांकां व्हरून पावयता अशें सांगलें. तेन्ना ती सुद्दां मदत तेंच्यांनी नाकारली. पुलिसांनी आपल्या कन्सर्न ऑथॉरिटी म्हणजे हायर ऑथॉरिटीक जेन्ना PSI कॉल करून थळाव्या जाग्याचेर आपयले तेन्ना ते PSIन ही जी सगळी घटना आसा ती आपल्या दोळ्यांनी PSI खूद तेंच्यांनी स्वता त्या रशियन कपलाक समजोवपाचो प्रयत्न केलो. PSIन तेजे कंट्रोल केलें सिट्युएशन आनी त्या कपलाक आपल्या गाडयेन बसयले आनी तेंच्या रुमार व्हरून पावले. हांव रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर, गोमंतक TV खातीर. फोण्या कदंबा बस स्टँडाचेर आयतारा एका बायलेची कूड सापडली. ह्या कुडीची सोमारा वळख पटली. तिचें नांव अश्विनी मयेकर जाल्यार ती तिस्क उसगांवची अशें कळटा. काळजाचो आताक आयिल्ल्यान अश्विनी मयेकर हिका मरण आयलें अशें तिच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केल्या उपरांत कळ्ळें. पुणेच्या कदंबा बस स्टँडाचेर काल जे एका चलयेची कूड मेळिल्ली तेची वळख पटल्या. तेचें नांव अश्विनी मयेकर आनी ते अवंतीनगर तिस्क उसगांव हांगा रावपी. त्याच्या मरणा संदर्भात पोलिसांनी जेन्ना उत्तरीय तपासणीचो अहवाल घेतलो त्या अहवालाचेर काळजाचो आताक आयिल्ल्यान ताका मरण आयलां अशें दोतोरांनी स्पश्ट केलां. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान शेखर नायक. मडगांवां रिंग रोडा लागीं झाडां ट्रीम करतना बेकायदेशीररित्या झाडां कापपाच्या प्रकाराचेर कांय समाज वावुरप्यांनी आक्षेप घेतलो. झरिना दकुन्ना, किम मिरांडा, कायड्रॉन मादेरा हांणी ह्या झाडां कापपाच्या प्रकाराचो खर निशेध केलो. म्हाका खूब खंत दिसता. म्हाका ते वापरपाक नाका एक उतर म्हणल्यार एकूच उतर आहा. हे ट्री माफिया टेररिस्ट आनी तांचे अशें हल्लो केल्लो आसा की म्हाका ट्रिमींग कोणूच खंयच्याय अर्थान म्हणपाक शकना. हे ती व्हडली 2 फीट हायट गज सायड काण कापप म्हणल्यार हे ट्रिमींग न्ही. ही सरेआम मर्डर. दीस इज अन्याय. हे खून झाडांचो. हे आपारा करप न्ही, हे खून. आनी हे ते मशिनरी घेवन येता ताबडतोब उखलून व्हरता. म्हणजे ट्री माफिया, टिंबर माफिया एन आमचे शासन इतले आसा भयंकर लाचार जाल्ले आसा. ही झाडां जावपाक 50-60 वर्सां गेली आनी तांकां कापपाक 100 वरां सुद्दां वचूना. आमी ते तक्रार दिता आनी पुलीस येता म्हणल्यार 3-4 झाडां गेली आनी दादागिरी चल्ल्या. What is this nonsense which is happening here? And we are talking about climate change. We are talking about feeling so hot. This government is all double standards. And if anybody should be doing this, they should be supervising it. No forest department, no PWD, no police, nobody supervising anything. No accountability whatsoever here. And that too they are doing it in the afternoon. This work was, I came here, it was 4:30 in the evening. So 4:30 they have started this work maybe at 1 o'clock or 12 o'clock. And on a Sunday. Whichever officer is there who is supposed to oversee this operation was not present and has to be sacked. This is my demand from the government, from the administration of Goa. Has to be done. This has to set an example for the rest that you cannot sit at home because it's a Sunday and anything can happen here. चोरा मशीन तुम्ही संडे कोताय काम. चोर आहे ते संडे काम कोताय. अख्खे सुमान बरो आहा तुका कित्याक केलें ना तुवें. फकत आयतार मेळटा तुका कित्याक कितें दिसलो तुका सगळें आमगे गोंयकार आहे ते सुसेगाद घेतले सिएस्ता घेतले आनी घराको बसतले म्हणून तूं चोरा भशेन येयला हिंगा कातोरपाक. ताबडतोब हे मनशाक कोण इन्चार्ज आहा न्ही तेका नॉट सस्पेंड सॅक करचो गव्हर्मेंट जॉबांतल्यान. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात. गोमंतक TV.